राष्ट्रीय महामार्गा लागसार प्रत्येक जंक्शनार गोंयची शारां आनी गांवांची दिका दाखोवपा खातीर तकटे उबारल्यात। इंग्रजी आनी देवनागरींतय ही नांवां बरयल्यात, पूण देवनागरींत नांवांचो घोळ इंग्रजी नांवाचे तश्याक तशें अनुकरण करत व ते देवनागरींत बरयला। बेतीचे बेटीम, कळंगूटचे कैलंगूट, म्हापशेचे म्हापुसा, दोनापावलाचे डोनापोवला, शिरदोनचे शिरगांव, कुडकाचे कुर्का आणि पोरणे गोंयचे पुराना गोवा हे सारकिल्ले घोळ तर सामके गंभीर। एकदां केन्ना तरी विधानसभेन पेंजीम हे नांव बदलून पणजी केलें, आनीक एकदां दुसरे विधानसभेन म्हापसा बदलून म्हापशें केलें, पूण तांकां सगळ्या गांवांची नांवां बदलपाची बुद्द जाली ना। कित्याक ती म्हाका खबर ना। पुर्तुगेजांनी जी नांवां दिल्लीं ती तशीच दवरल्या। आतां हायवे ऑथॉरिटीन आपणाक नाका जाल्लें केलां, म्हणजे आपणाक जाय जाल्लें केलां आनी तें नाका जाल्लें घडलां। देख दिवची जाल्यार दोनापावला किंवा ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा हें पुराना गोवा न्ही, ताजें नांव एक कितें तरी दिवंक जाय। तें सगळीं नांवां हीं राजभाशा संचालनालयान नेमकी नोंद करूंक जाय आनी ती दिवंक जाय, पूण सरकाराक ती नांवां दिवपाची बुद्द जायना। आनी हायवे ऑथॉरिटी जे महामार्गाचे जे अधिकारिणी आसा ती आपणाक जाय तशी नांवां दिवन चल्ली। हें सगळें विद्रुपीकरण, ही विटंबना नांवाची दुसऱ्या राज्यान जालें हें खपोवन घेवचें नाशिल्लें, पूण आमी गोंयकार सुसेगाद, आमी पत्र बरयताले संपादकाक, नाजाल्यार फेसबुकार घालताले आनी ताजे फुडें आमी कांयच कृती करचे ना, म्हणून हें अशें चल्लां। हें सगळें बदलपाची गरज आसा। ह्या नांवांच्या 12 बेरेस्ताराक जबाबदार कोण? हायवेचे कंत्राटदार काय सरकार हे कळपाक नेम ना। रस्ते मंत्रालयान कंत्राट दिल्ल्या प्रमाण कंत्राटदारान दिका दाखोवपी तकटे घातल्यात, पूण ती नांवां सारकी आसात काय ना हाचेर सरकारान लक्ष दिवपाची गरज आसली। हो घोळ पळयल्यार गोंय सरकार आनी हायवे कंत्राटदारा भितर समन्वय ना अशें दिश्टी पडटा। गोंयकार सुशेगाद हे जगभर फामाद आसा, मात आपल्या गांवाची नांवां कित्याक कितें बरोवन ताची लज जगभर वता इतलोय गोंयकार सुशेगाद आसा म्हळ्यार ही लक्षणां जणांनी न्ही, इतलें मात खरें। आतां आमी आसात परवरीच्यान पणजे वयपी NH-66 महामार्गाचेर। तुमी जाणा युनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रान्सपोर्टान गोंयां एक रोडाचें नॅटवर्क केला हायवे वायडन करून। तेच बरोबर दिका दाखोवपी फलक लायल्यात खंयच्या गांवांनी खंय वयपाचें तें, पूण हांगासर नांवाची गोंयच्या नांवाची कातर भाजी करून उडयल्या। आतां विशय असो आसा, कोंकणीन एक नांव आनी इंग्लिशीन एक नांव, हे पोर्तुगीजाचो इन्फ्लुयन्स जाल्ल्या कारणान हांगासर नांवाचो घोळ जाता। आमी कालांगूट हे इंग्लिशीन म्हणटा आनी कोंगूट हे कोंकणीन म्हणटात, पूण जेन्ना हांगासर दिका दाखोवपी नांवाचे बोर्ड लायताले, फलक लायताले, तेन्ना खंय तरी एक एक्सपर्टीज घेवंक जाय आसली कोंकणी लँग्वेजीचे कोण जाणकार आसात तांची। हांगा तुमी पळयल्यात कशें हांगासर 12 बेरेस्तार केल्यात। बेतीचे बेटीम केला, कलंगूटाचे कैलंगूट केला, म्हापसाचे म्हापुसा केला। आतां ही भाशा खंयची? आतां हे देवनागरीन आतां जे नांवां बरयल्या ही भाशा खंयची? इंग्लीश काय कितें? टोटल मिसकॅरेज ऑफ गोवन सिटी अँड विलेजीस नेम म्हणटा ते हांगासर जावन रावल्या। हांगासर आतां आमी जाणकारां कडेन उलयले, कोंकणीचे कोण जाणकार आसात, कोण साहित्यीक आसात तेंच्या बरोबर उलयले ह्या भाशेच्या बरोबर, ह्या नांवां बरोबर। तेंच्यांनी म्हटलें जेन्ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पोर्तुगीजाची कुरवां नश्ट करपाची जेन्ना उलयतात तेन्ना जी पोर्तुगीजाची नांवां आमच्या बरोबर अशी दोसोन उरल्यात ती पासून खंय तरी नश्ट करची, ती करून सायडीक काडची आनी जे कोंकणीचे आमी जेन्ना नांव म्हणटा, जेन्ना कलंगूट म्हणटा आमी, कोंगूट म्हणटा, इंग्लिशीन ती कलंगूट जाता आनी हांगासर कोंकणीन कोंगूट, ते कोंगूटूच दवरचें। गोमंतक TV खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार।